कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस निमित्तान मार्च 5 तारखेक समानता अशा संकल्पनेत कारवार बायसिकल क्लब वतीन सायकल जाता आयोजित केल्लो। ह्या जातात सुमार 400 लोकांनी भाग घेयले। कारवार शहराच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनारेच्यान सायकल जाताक सुरवात झाली। कारवार नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे आणि जिल्हा सेवा अधिकारी डॉक्टर अर्चना नायक हेमी जाताक सुरवात करून दिले। कारवार शहराच्या प्रमुख रस्त्यान कोडीबागच्या काळी रिव्हर गार्डन पर्यंत संचार करून जाता मोकळीक जालो। काळी रिव्हर गार्डन हांगा स्टेज कार्यक्रम आयोजित केल्ले। नेदरलँड देशाचे नागरिक महिला सायकलिस्ट समाजसेवकी जुडीत हेमी कार्यक्रमाचे प्रमुख पावणे जावन हजर आशिल्ले। भारतीय नौदळाचे महिला अधिकारी लेफ्टनंट कमांडर नवरूप कौर आणि डॉक्टर अर्चना पिकळे तसेच कारवार मेडिकल कॉलेजाचे डायरेक्टर डॉक्टर गजानन नाईक हेमी हजर आशिल्ले। महिला समानता, महिला आरोग्य तसेच महिलाक बी पुरुषा सारखे शारीरिक सदृढ जावूंक जाय म्हूण सार्वजनिकाक जागृत करच्या विचारान समानता संकल्पनेत हो जाता आयोजित केल्लो। सुमार 400 लोकांनी ह्या जातात भाग घेवन जाता यशस्वी केले। भी कुछ होता है या फिर कुछ तकलीफ होती है तो हम लोग किसको याद करते हैं? Commissioner officer working in the Army Medical Corps, and that time there were only few women were there in the AMC, Army Dental Corps, and Military Nursing Service. Now, the defense, there is real samanate, equality in defense everywhere. The fighting arm, Navy, Air Force, and Army, everywhere the women are there. Madam, thank you very much for accepting our invitation. Please welcome. काळी न्हंयच्या खारी उदकान भांयीच्या उदक पाड जावचे आडोच खातीर खारलँड बांदाचे गेट बंद करूंक जिल्हा प्रशासनाक कितलेपटी आग्रह केल्यार बी कितेंच क्रम घेयना जाल्ल्यान क्रोधीत जाल्ले ग्रामस्थ मेळून खारलँड बांदाचे गेट बंद केले। ही घटना कणसगिरी हांगा आयतारा घडली। कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायती भागात येवचे कणसगिरी हांगा संबंधित विभागाच्या अधिकारीन दुर्लक्ष केल्ल्यान क्रोधीत जाल्ले ग्रामस्थान आपले ग्रामाक जावचो त्रास मोकळ करचे प्रयत्न केले। कणसगिरी हांगा खारलँड खासगी जमनीत उदक साठवून दवरिल्ल्यान ग्रामाचे भांयीचे उदक पाड जाताले। गेल्ल्या 5-6 वर्सांच्यान सार्वजनीक पिवच्या उदकासाठी त्रास काडटाले। खारलँड जमीन नाडकर्णी म्हूण व्यक्तिली आसा आणि नाडकर्णी ह्या व्यक्तीन सुधाकर दुर्गेकर हेमकां जमीन पळोवन घेवंक दवरला। जाल्यार सुधाकर हो व्यक्ती ह्या जमनीत काळी न्हंयचे उदक आडोवन घेता, कारण न्हंय उदक भितर गेल्यार तितूंत निस्त येता, नंतर ते निस्तेधन विकचो ह्या सुधाकर हेमगेलो उद्योग। पण ह्या जमनीत न्हंय उदक आडोवन दवरिल्ल्यान कणसगिरी ग्रामाच्या पिवच्या उदका भांयीत उदक काटूक येता। इतलेंच न्ही, खारी उदक ह्या प्रदेशात येयल्ल्यान शेत करचें बी शक्य जायना। ह्या गांवचो मेंबर तर हेजे पयले म्हळ्यार जवळ जवळ म्हाका दिसता 5 ते 6 वर्सां पासून हो आमगेले गांवचे लोक भरपूर तेजो त्रास घेतिल्लो आसा। कारण हो उदक फुगयता 7 ते 8 फूट हिंग उदक फुगयता आणि ते सगळे उदक सगळ्याल्या गांवात म्हळ्यार आमगेल्या शेतात धरिले, सगळ्याल्या भाईत धरिले, सगळ्याल्या भागात उदक वचून घेवन आमकां हिंगा उदकाचो इतलो त्रास जाल्लो आसा। पयलेच कारण कितें काय म्हळ्यार आमकां हिंगा उदकाचो भयंकर त्रास आसा। आमी सदाशिव कडेन उदकाचे डिपेंड आसात आणि तेजे उदकाचेर आमी हिंगा सगळे संवसार चलयत आसात। तर पयले आमकां थोडे तरी उदक मेळटालें, जेन्ना हेणी उदक फुगोवन घेवन हिंगा त्रास करचे लागलो तर सगळ्याक भयंकर त्रास जाती आसा। तर आमी त्यासाठी खूब फावटी मनवी दिली, पंचायती गेले, पंचायतीन इवन सुद्धा PDO तेमी येवन घेवन सगळ्यान ते हे काडले, फळी काडून घेवन उदक सुद्धा सोडले। तर तो परत येवन परत फुगयता आणि अशें आमगे लोकांक भयंकर त्रास करता आसा। तेज नंतर आमी परत DC कडेन लेटर दिले, तेज नंतर प्रेस कॉन्फरन्स केले, तेज नंतर AC कडेन गेले, तेज नंतर आमी पंचायतीत बी गेले। तर आमगेले हे कार्य जातीत ना, तरी आमी गांवच्या लोकांनी एक निर्णय घेतलो, तर हे ऑफिसरान जावचे ना, तर आमी सगळे लोक मेळून घेवन हिंगा आज कॉन्क्रीट हाडून घेवन आमी ते बंद केले, प्लस माती हाडून घेवन फाटल्यान हाडून घेवन माती घालून पुरोवन दवरलात। आज पर्यंत आज सगळे लोक एकत्र जावन घेवन आज आमी हे कार्य केल्ले आसा।
हेजे संबंध स्थानिक लोकांन ग्रामपंचायतीक तहसीलदाराक इतलेच न्ही जिल्हाधिकारीक सुद्धा अर्जी दिवन खारलेंड उदक साठोवचे बंद करूंक जाय म्हण मागणी केल्ली. गेल्ल्या 5-6 वर्सांच्यान संबंधीत अधिकारीक लोकप्रतिनिधीक अर्जी दिल्यार बी कितेंच क्रम जालो ना. तेजेन क्रोधीत जाल्ल्या ग्रामस्थान न्हंय उदक भितर येवचे आडेच खातीर गांवांतल्यान सगळे जाण एक जावन एक बाजून माती घायले आनी एक बाजून सिमेंट कॉन्क्रीट घालून बंद केले आनी आपल्या ग्रामाच्या नागरिकांक जावचो त्रासांतल्यान मुक्त जाले. जे अधिकारी लोकांक करूंक जायना जाल्लें कार्य ग्रामस्थान एकत्र जावन केले. कणसगिरी गावाचे सगळे लोक दादले बायला पोरा म्हण सगळे एकत्र जावन घेवन जो कणसगिरी गावात आजपर्यंत जो अन्याय आशिल्ले उदका निमित्ती खंयचे खारुदा हे गावात घुसत आशिल्ले 110 एकरात 111 एकरा भितर हे नाडकर्णी म्हणले जमीन हेतू भितर कोण तो सुधाकर म्हणिलो मनीस पांडू दुर्गेकर म्हणजे भितरले अवैज्ञानिक खंयचे परमिशन घेनासतना ह्या सतत 7-8 वर्सांतल्यान खारुदा बरया माटली पिकत आशिल्लो आनी नॅचरल फिशीस ते कांय खंयचे कोणा परवानगी ना न फिशीस डिपार्टमेंट न एग्रीकल्चर न हे ते सतत ह्या आमगे गांवच्या लोकांक इतले मिठा उदक इतले प्रॉब्लम आशिल्ले 150 घरात खारी उदका ह्या गिमाळ्या बिना पिवच्या उदक ना सगळे भाई भितर खारी तरी सांगला आयकना. पोलीस स्टेशन जाले पंचायत जाले AC जाले DC जाले तशें कोणाक आयकना हो असली परिस्थिती निर्माण केली कायम सगळं उदक बंद करून सगळं गांवाचें जीवन अतंत्र करून उडयलो. त्यानंतर आमी सगळे निर्धार केले गांवच्या लोकांन सगळ्यान मेळ निर्धार केले की हे सरकार आमकां हे आमकां काय जमचे ना खंयचे कानून चलचे ना न MLA चलना न MP चलना कितें करया हे प्रजातंत्रा भितर प्रजा लोकांनी हेजे कितें निर्णय घेवचे म्हण तेमी सगळो विचार करून बायलां पोरां सगळें हे कणसगिरी ग्रामाचें एक उदाहरण आमकां सगळ्याक उरतलें कारवार तालुका कारवार डिस्ट्रिक्टा भितर की स्वयंप्रेरीत ते सगळे येवन कितें जाता म्हणून स्वता बंद केले आज. सो मशिनरी हाण घेवन स्वयं हे करून खोरे घाण घेवन माती घाण घेवन गोटे बंद दोन्ही ब्रिज बंद करून खारी उदक बंद केले. सो हे आज जाल्लें आसा हेजे आमी खारी उदक बंद करचे पयले स्थळी की आमी DC ऑफिसा कडेन SP बी केल्यात की आमी हे बंद करतले आनी आमकां खंयचे बीन खंयचे तुमी खंयचे कानून कितें करा की हेजे खारी उदक पडचे लोकांचे जीवन अस्तव्यस्त जावच्या बद्दल जो प्रॉब्लेम क्रिएट जालो आसा आमी स्वता हे करतले आनी खंयचे बी तुमी कानून क्रमांक आमचे घ्या म्हणून निर्धार केलो आसा. जो बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की. सिव्हिल इंजिनिअरिंग शिक्षणात वृंदा शिवानंद कदम हेमी कर्नाटकात 6th रँक मेळयले. वृंदा हेमी सदाशिवगड देवावाडाचे वासी जावन आसात. सदाशिवगड देवावाडाचे शिवानंद कदम आणि शुभांगी कदम हेमगेली सुपुत्री वृंदा 1st स्टँडर्ड ते 10th पर्यंत सदाशिवगडच्या माता अमृतामयी स्कुलात शिक्षण पूर्ण करून नंतर कारवारच्या सेंट जोसेफ कॉलेजात PUC शिक्षण पूर्ण केले. नंतर मंगळूरच्या सह्याद्री कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंट हांगा सिव्हिल इंजिनिअरिंग शिक्षण घेवन कर्नाटकात 6th रँक मेळयले. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे कोणी बी इंजिनिअरिंग शिक्षणात कर्नाटक स्तरात रँक मेळयले नाशिल्ले. वृंदा कदम हेमी प्रथम विद्यार्थी जावन आसात. हेमकां कारवारच्या सगळे लोकांन शुभेच्छा दिला. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. शिगम्याच्या उत्सवात कारवार तालुक्यात प्रसिद्ध शिगमो म्हणल्यार हिरामेळ. हिरामेळ येवची वाट अजूनही नागरिक पळयतात. दर वर्साप्रमाणे ह्या वर्साक बी हिरामेळ संचार केल्लो पळोवंक मेळ्ळो. कारवार तालुक्याच्या कद्रा श्री महामाया देवील्या आशिर्वादात सुरू जावचो हिरामेळ कारवार तालुक्याच्या अलग अलग भागात संचार करून प्रदर्शन करता. हिरामेळात भाग घेईल व्यक्ती शिगमो सर्तपर्यंत घरा वचनात, शुद्ध शाकाहारी रावतात. हिरामेळात आशिल्ले एक व्यक्ती तलवार येळची पळयल्यार थरथराक. कारवार न्यूज कोंकणीच्या वीक्षकाक हिरामेळाचे दृश्य दाखयते आसात.
कारवार तालुक्यात काही समाजाचे सीमित आशिल्लो शिगम्याचो उत्सव रावता. त्या समाजाचे बांधव शिगम्यात भाग घेऊन परंपरा आणि धार्मिक कार्य पूर्ण करतात. परती समाजाचो शिगमोत्सव दृश्य कारवार न्यूज तुमच्यासाठी घेऊन येला. कारवार तालुक्याच्या होसाळी ग्रामात शिगम्यात उत्सव उमेदीन सादर झालो. ह्या शिगम्या उत्सवात युवकांन भाग घेयले दिसून येयले. मुखाले पिळगेक आपली संस्कृती आपली परंपरा चलोवन व्हरूंक ग्रामाचे वडील आताच्या पिळगेक शिकयते आसात. ह्या शिगम्याचे कितें महत्व ते होसाळीचे वडील सांगतात. ओसाळे ग्रामातलो ओसाळे महादेव अवस्थान करीन असा शिगमो हो 15 वर्सां फाटल्याच्यान आमगेले चालू आसा. आमी फक्त 4 वाडी खेळटात, कित्याक म्हळ्यार सगळें आमच्यार आडवू जायना, खूब पयस जाता तशें म्हणून घेवन ओसाळी, थोर्लेबाग, हळेबाग, दुमशिट्टा अशी 4 वाडी खेळटात. 4 दिवसां शिगमो काडटा आमी आनी आज आमगे लास्ट दिवस आज संतयतात. तशेंच तुमगेल्या सगळ्या आशिर्वादान हो शिगमो असोच चालू रावू म्हणून घेवन तुमचे कडेन मागते आसा. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. आमदार रुपाली नाईक विरुद्ध प्रकरण दाखल करूंक जाय म्हूण आग्रह करून काँग्रेस कार्यकर्ता आणि सतीसेल अभिमानी लोकांन मिरवणूक करून जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले. कारवार शहराच्या मित्र समाज मैदानाच्यान मिरवणूक सुरू जावन जिल्हाधिकारी कचेरी पर्यंत येयले. MLA रुपाली नाईक विरुद्ध माजी MLA सतीसेल हेमी कंप्लेंट दिल्यार बी पोलिसांन कंप्लेंट दाखल करून घेयली ना. जाल्यार MLA रुपाली नाईक हेमी सैल विरुद्ध दिल्ली कंप्लेंट दाखल करून घेयलात. जिल्हा पंचायत CEO कार्यालयात सैल हेमी चर्चा करतना CEO कार्यालयात येयले
MLA रुपाली नायक हेमी सैल हेमकां निंदा केले आनी हल्लो करूंक मुखार येयले. MLA ही दुर्वर्तना तेमकां शोभना. MLA रुपाली नायक हेमगेली दुर्वर्तना काँग्रेस विरोध करता आणि MLA विरुद्ध कंप्लेंट दाखल करूंक जाय म्हूण आग्रह करतात म्हूण ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष समीर नायक हेमी सांगले. ह्या वेळाचेर माजाळी ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष कृष्णा माळशेकर, मल्लापूर ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष तनुजा रंगस्वामी असे सुमार 100 पेक्षा जास्त लोक ह्या मिरवणुकीत उपस्थित आशिल्ले. कृष्णा माळशेकर माझ्या पंचायत अध्यक्ष. हांव 4 फावटी इलेक्ट पंचायतीत. हांव पंचायती आमगेले भेदभाव केन्ना केले ना, पक्षपात केन्ना केले ना. कित्याक म्हणल्यार सगळे मेंबर म्हाका बरे आसात, कोणी अशी वायट ना. म्हणून आमकां 6 म्हयन्यांत 3 फावटी PDO चेंज केली. पयलीं तेंडुलकर आमगेली हिंगा आशिल्लो, बरो व्यक्ती आशिल्लो आनी कोवीड फर्स्ट आमगेले म्हाज्या भितर येयल्ले. त्या तेंडुलकरान आज पळय सगळे हँडल केल्ले. तितून कितें म्हणल्यार हे आमकां आज स्पश्ट सांगता हांव, आज पर्यंत सतीश सर, आनंद असे कोण भरपूर MLA जावन गेले, मिनिस्टर जावन गेले, पण हेगे सारखे कोणी भेदभाव कोणी केला ना. हेनी आज केन्ना दाखयला आमकां. काही डेव्हलपमेंट केला ना. पयलीं न्ही बुदली पूजन करता 5 वर्सां आमकां खंयचें काम केलें ना तें दाखयलें कितें काम केलां आमच्या गांवांत. कळ्ळें. पंचायत बांदून घेतला हेणी आमकां 10 लाख दिले पंचायतीत. तरी पंचायत बांदून जाल मागीर 90% पंचायत जाल मागीर, पण हेणी 1 रुपया पंचायत दिली ना आमच्या काम करच्याक. तरी सुद्धा पयर आमी सगळे मेंबर एक कडेन जावन तेका घाल्ल्याक गेले, ते रिक्वेस्ट केले. तेणी म्हणलें आपल्या कडेन कांय ना, हे इलेक्शन कमिशन केल्लें आसा. इलेक्शन कमिशनर कोण वेगळी समज आसा तुमकां सांगचें लागना. तेन्ना आमकां स्पश्ट सांगता आमच्या काही जायना. तेन्ना सगळे मेंबर रागान सतीश सैलार गेले. सतीश सैलार रिक्वेस्ट केली. सतीश सैल मागीर CS फोन केलो. CS काल शुक्रार पयर मेळचें सांगलें आमकां. तेन्ना सतीश सैलाक आमी रिक्वेस्ट करून घेवन येयले आनी सारकी आमी शिस्तीत बशिल्ले आनी डिस्कस करपाक लागलो. CS ही अचानक भितर येयली आनी एक सायडीक बसली. CS उठलो, तेर वचून बसलो. अशें करून चर्चा जाता अशें करून मुखार वाद जालो. फर्स्ट हेगेल 100% रुपाली नायकाक चूक आसा. कित्याक आमी डिस्कस करताले न्ही, हेणी मदीं येवचे नाशिल्ले. कित्याक तूं आमच्यान स्पश्ट जाय म्हूण सांगलें न्ही, तेन्ना आमी गेले न्ही. आतां तूं आमकां मनी दितना सुद्दां तेगे मेंबर जे आसा 2-3 तूं जबरदस्तीन तांकां बसोवन घेता. हे मुखार वचचें जाणा. ते इतले प्रेशर तेगे मेंबर शेवट बसले ते. कित्याक मनी सगळे एक आशिल्ले. ते सतीशान एक मेंबर विचारले, अगो हे तूं स्पश्ट म्हाका घाला तूं येयल्लें म्हूण, आपूण येयल्लें नाशिल्लें म्हूण. आयज येतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.